सदा हेजेरूच आमचो विचार आसता आणि फुगडी स्पर्धा बरेच हांवें सांगलें की महिलांक आमी ज्या तरेन आमी आयोजीत करूं शकता तरेतरेचे प्रोग्राम्स आणि 70 वर्साच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे जे कितें तेंको दिवंक शकता दिवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आणि शिगमो उत्सव जो म्हणटा हो 70वीचो शिगमो उत्सव प्रत्येकाचो शिगमो उत्सव आमी सगळे लोक राजकारण कुशीक धरून एकत्र येवपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय आणि त्याच बरोबर महिलांक संदी दिवंक जाय पयलीं आमी जायत्या गांवांनी आमी कार्यक्रम करताले परत एकदा आयच्या ह्या निमित्तान आमी जे सुरू केलां गांवांनी जे आमी पयलीं सुरू केल्ले त्याच तरेन महिलांक फुडाकार एक पाठिंबो दिवन आर्थीक पाठिंबो दिवन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आणि त्याच तरेन तुमी त्या प्लॅटफॉर्माचो उपयोग करून घेवंक जाय केन्ना कोण म्हणटा शिगमो उत्सव फुगडी कित्याक हो प्रश्न म्हाका दिसता तेणीच उत्तर दिवंक जाय ते कोण प्रश्न विचारतात ही आमची संस्कृती हे सगळे गोष्टीक आमची जी महिला जी आसा हेका आमकां तेंको आसतलोच आणि हे जे कोण आमकां प्रश्न विचारता म्हाका दिसता की हे प्रश्नाचेर आमी दुर्लक्ष करूंक जाय महिला ही आमची ताकद आणि ह्या ताकदाक फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय आमी फक्त धरयलें की हेच तरेचे कार्यक्रम दर वर्सा करतले काय हरकत ना महिलांक आमी संदी दिवंक जाय कार्यक्रम खूब वेळ लागता आमी फुगडी स्पर्धा करपाक खूब लेट येता हांवें प्रश्न केल्ले आसा हेको आमी जेन्ना मिटींग घेतली की आमी महिलांक फुडाकार दितले हेको खुबशे महिलांक आमी कमिटीचेर घातलेले आसा आनी महिलांनी त्या तरेचो प्रोत्साहन दिवपाचो आमी सगळ्या लोकांनी करूंक जाय अशोक आसा हांव आसा आमदार जे आमचे साहेब अध्यक्ष आसात आमची एक जबाबदारी आसा की महिलांक फक्त आमी मता खातीर वापर करूं नये महिलांक आमी खऱ्या अर्थांनी फुडें हाडपाचो विचार करपाची ताकद आनी फुडें हाडून आमी तांकां एक वेगळे तरेची संदी स्थान दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय आनी म्हाका तरी दिसता की आमची खुबशी तरेचे महिला फुडें सरल्या आयज पयलीं सारके उलोवंक ना आयज आमची शिकलेली महिला बी आमचे पंच सदस्य जाल्ले आसा आमची महिला तरेतरेचे पदार आसा भुरगीं शिकतात राजकारणाचे कुशीक घडोवन शिगमो उत्सव आमी बऱ्यापैकी साजरो करुया तुमी बऱ्यापैकी कार्यक्रम करा कोणी घाल्ल्या सकाळी रांगोळीची कॉम्पिटिशन जाली फाल्यां आयज फुगडीची स्पर्धा आसा फाल्यां आनी इतर कांय प्रोग्राम दवरलेले आसात आनी ह्याच तरेन दर वर्सा ते वाडूंक जाय म्हाका दिसता की सूचना आनी सजेशन तुमी महिलांनी करूंक जाय बाबा आमकां ह्या तरेचे कार्यक्रम जाय तुमी शिगमो उत्सव कमिटी साजरो करा निश्चित करतले आणि 70व्या मोर्चा एक लक्षात घ्या की 70व्या मोर्चा जे आसा हे सदांच ताका तुमकां दिसले तरेतरेचे गोष्टी करपाक महिलांक प्रोत्साहन दिवपाक आमचे सदां हातभार आसतलो